तुमकां दिसता आरजी आनी मनोज परबांनी म्हादय यात्रा काडपाचो हें केलो? खबर ना, हांव तेजेर कमेंट करूंक सोदिना बिकॉज आय फायंड that many times when you see certain type of political outfits, they act very childish in nature and sometimes they go in a different tangent. It's up to them. Ultimately, I have nothing against anybody. लोकशाहीन तो माझे अगेन्स्ट रावलो इलेक्शनाक, काय हरकत ना. तो जेन्ना म्हाका फोन करता काय मेसेजी करता तेन्ना तेजे प्रत्येक गोष्टीक हांवें ताबडतोब ऑफिसराक सांगून एक्शन घेतलेलें आसा. पर्सनली म्हाजें काय ना तेजे अगेन्स्ट. कितें आसा, धोरण पार्टी, हांव भारतीय जनता पक्षाचो सक्रीय कार्यकर्तो. म्हाका भारतीय जनता पार्टीचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाची एक जबाबदारी आसा. लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाची एक जबाबदारी आसा. लोकांनी म्हाका निवडून भोवमतांनी निवडून हाडलेलो आसा आनी हेजी डबल जबाबदारी जाता. एक निवडून येवप आनी एक भोवमतांनी ह्या तरेन निवडून येवप. आनी जेन्ना परिस्थिती वेगळी आशिल्ली आनी म्हणून आमकां एक वेगळ्या तरेन विचार करपाचे. तुमी म्हणटात एक गजाल खरी की मनोज परबान जेन्ना जेन्ना तुमकां मॅसेजी केल्यात किंवा सोशल मिडियाचेर टॅग करून कितें गजाली तुमची निदर्शनाक हाडून दिल्यात, तुमी सामकें ताबडतोब एक्शन घेतल्या. But you are saying what happened during last 8 days, you don't have anything personal. No, I have nothing personal. I have nothing personal. आमचे लोक आमचे बरोबर आसा. 70ची जनतेन दिव्याक 14,000ची आघाडी घेवन निवडून हाडलेली आसा. आनी मेन म्हणजे हाचे गोंया राज्याचे विधानसभेची इतिहासान हो रिजल्ट हा. असो इतिहास केन्ना जावंक ना. अशे पयलीं सिनियर स्टॉलवर्ड्स आशिल्ले तेंचो बी रिजल्ट ब्रेक करून ती निवडून आयल्या. आयज बी म्हाका दिसता की तिची परिस्थिती एकदम ती बरें काम करता आनी लोकां मदीं ती वावुरता. आमचे कार्यकर्ते बी आमच्या वांगडा जे वावुरता एक परिवार सारको आहा. आमचो प्रत्येक कार्यकर्तो आयजचो आनी कालचो अशें न्हू. गेले 20, 25, 30 वर्सां हांव ल्हानपणाच्यान आसतना कार्यकर्ते जाणटे जायज पर्यंत ते जो पर्यंत ते करूं शकता ते आमचे कार्य करत आसता. आमी तांकां रिस्पेक्ट दिवन आमचे तेंचे बरोबर आमी फुडें वचपाचो म्हादयच्या विशीं कोणे तरी येवन 70 भितर जागृती करपाची गरज आसा काय कितें? 70चे लोकांक भायल्या लोकांची जागृती करपाची गरज ना. हेजो अर्थ म्हाका आनी कोण आयल्लो म्हणून तशें ना तें. आयज तुमचे टीव्हीचे माध्यमांतल्यान, प्रुडंटच्या माध्यमांतल्यान तुमी जे तरेचे शोज करता, तुमचे चर्चा जाता, लोक टीव्ही पळयता. गांवांत आतां प्रत्येक घरान टीव्ही पावल्या. आयज लोक जागृत जाल्ले आसा. लोकांक खबर आसा कितें चल्लां. आनी आमच्या लोकांक हे बी खबर आसा की आमचे आमदार जे 2 आमी निवडून हाडल्या ते आमचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक ते सक्रीय आसा आनी ते करतले. जर अशी परिस्थिती आयली की सरकार आमच्या लोकां विरुद्ध निर्णय घेता, हांव लोकां बरोबर रावतलो. हे म्हाजे ठाम पूर्णपणे भुमिका. आनी हांव भुमिका म्हाजो केन्ना बदलूं शकना. हांव जेन्ना पयलीं कितेंय धोरण जर घेतल्या हातीन, आमी तें धोरण आमी ह्या तरेचें धोरण आसता की लोकांचो इंट्रस्ट पयलीं प्रोटेक्ट करपाचो धोरण आसता. म्हणून आतां परत तुमकां सांगता, जर सरकार आमी सरकार बरोबर म्हाजे मुख्यमंत्री जे म्हाजे आमचे लिडर आसा तेंचे बरोबर पूर्णपणे आसा. म्हाका खबर आहा कितें चल्लां. म्हाका खबर आहा कशें कितें चल्लां, कशें कितें कठीण परिस्थितींतल्यान कांय गोश्टी घडटा. पूण त्याच बरोबर म्हाका खबर आहा की खात्री आहा की डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक तो यश गावतले. पूण त्याच बरोबर जर सरकार फाल्यां उठले, फाल्यां आमचे 70चे इंट्रस्टाचे अगेन्स्ट कितें तरी निर्णय घेतले, आमी लोकां बरोबर रावतले. पूण आनी एक परत सांगता तुमकां की भारतीय जनता पार्टी इज अ डेमोक्रेटीक पार्टी आनी आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न. आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री तानावडे हे सगळे आसा, हे आमचो इंट्रस्ट कितें आहा ते प्रोटेक्ट करतले. म्हाजे मनान कितें आहा तें ऑलरेडी तांकां खबर आहा आनी ते करतले योग्य तरेन. एक आरोप जाता आनी तो बेजिकली आरजी मनोज हांच्या माध्यमांतल्यान जो जाला की यू आर ट्रिटींग 70 एज इफ इट इज युअर पर्सनल फिफ्डम म्हणून. हांवें काल भाशण एक केलां, ल्हानशें भाशण केल्लें. हांवें सरळ सांगलां की 70ची जनता आमचो परिवार. भायल्या लोकांनी येवन आमकां सांगपाची गरज ना की आमी कशें वागूंक जाय. 70च्या लोकांक खबर आहा की बाबा कितें, कोण भायलो, कोण भितुरलो, कोणाचेर आपूण विश्वास दवरूं शकता, कोणाचेर आमचो विश्वास आसा, कोण आमच्या खातीर दीस रात मेहनत करता, कोण काम करता. कोणी कितें स्टेटमेंट केलें म्हणून जायना तें. आयज म्हाजे वडील बी 50 वर्सां कंटिन्यूस निवडून आयले. कित्या खातीर? आयज जर कोणी म्हटलें की हे गोश्ट जावंक ना, ते गोश्ट अशें घडटा. सरकार फाल्यां चलयतना कांय गोश्टी उरता, कांय गोश्टी जाता, कांय लायफस्टायल चेंजीस, आमचे एक नवे तरेचे लायफस्टायल आमी हे करपाचो आमचो प्रयत्न. लोकांक बी दिसता की गांवांत की आमची राहणीमान सुदरूंक जाय, फेसिलिटीज जावंक जाय, पळय सगळे गोश्ट रातोरात जावंक शकना. आनी जे लोक स्टेटमेंट करता तेज्या घरा भोंवती तुमी केन्ना पळयला परिस्थिती कितें आहा ती. ते ज्या मनशांनी, जे मनीस आमचेर आरोप करता ह्या लोकांनी आपल्या घरा भोंवती पयलीं कांय गोश्टी करपाची गरज आहा म्हाका तरी दिसता. आनी मागीर आमचे 70 निवचे आनी सांगचे. 70ची जनता बरें जागृत जनता. तुमचे प्रुडंटाचे केबल सगळे कडेन पावल्या 70. सगळे लोक पळयता, सगळे चॅनल्स पळयतात. तुमचे जे नामनीचे वक्ते आहात तेंचे भाशणां आयकता.
आनी दोन तरेचे गोष्टी आसा. एक हा अस्वस्थ वातावरण तयार करपाक आनी पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपाक, आनी दुसरी जागृत जर लोकांक करूंक जाय तर आमी सक्रीय आसा ते करपाक. आनी त्याच बरोबर तुमचे चॅनल आनी रोज पेपर न्यूज पेपर जे येता तेच्यान लोक वाचता. विधानसभेन कितें जाता लोक वाचता. लोक आमचो गोंयचो लोक चडांत चड अशे सहसा भायर रस्त्यार येना. आमचो लोक वाचता आनी योग्य टायमाक योग्य निर्णय घेवपाचें काम ते करता.